बायबल आमकां रोमकारांक 12 हातून शिकयता की दोर मनशाक दिल्लें आसा माप देवाच्या भावार्थाचें. आनी खरेपणी तूं मुखार वचन हाचे विशीं शिकप केल्यार देव आमकां सोन एकल्याक दिता माप आपल्या भावार्थाचें करूंक जेतालें आमकां जिवितान कर म्हटलां. कित्याक जेजू मरोंक ना आमकां सगल्यांक कोश्टांक. तो मरोंक ना दिवंक आमकां हें कोटीन 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 जिवीत आनी फकत कोश्ट करून सगलो वेळ निराशी जावंक आनी ओदूक करूंक ताका नाका आमी क्रिस्ती जिवीत सुफल करूंक तोजवीत कोत्तना कोश्टांक. आमेन. देखून तो आमकां भावात दिता. भावात एक उतर जें आमी क्रिस्तांव चडूच उजार करता. आनी हांव जाणो तूं जाणो घडये केन्नाय आमी भावार्था विशीं इतली आयकलां. आयज रात्री पासून जेन्ना हांवें म्हटलें हांव ह्या सुमनाक भावार्था वयर शिकयतली म्हूण फावो तो पोर्तुगाल मेलोंक ना म्हाका मेल्लो आसलो. सो हांवें म्हटलें हांव शिकयता तुमची भावना त्या बान धरूंक म्हटली सगल्यांनी. पूण म्हाका दिसना आमी सजमता म्हूण. वो जायत घडयेक आमकां गरज परत आयकोन आनी सजमोनी घेयत रावंक. कितलो म्हत्वाचो तो ल्हान सादो भुरग्या सारको भावार्थ. देवा थंय आमची चालीन आनी शांती सवे ताचें म्हत्वाचें कितें तें सोत आनी आनंदा विशीं अजाप दिसता पळयतूच प्रश्न सुटवे जाले तूं देवाचेर विस्वास दवरूंक निर्णय घेतोस. तोर एका मनशाक माप दिल्लें आसा भावार्थाचें. देखून म्हणूंक पासून तोजवीत करिना वय म्हाका भावार्थ आसूंक जाय आसलो. तुका भावार्थ आसा सो तुका भावार्थ नासलो तर तूं आयज राती हांगा येवचो नासलो. कित्याक तुका भावार्थ आसा की तूं जर आयल्यार हांगा आसतली. तुका भावार्थ आसलो जेन्ना तुवें तुजें मोटर पार्किंग लॉटान पार्क केला की आयज राती तूं हांगातान वेता तें आसतलें. तें आजुनूय थंयच आसतलें. तुका भावार्थ आसलो तुका बसका मेवतली म्हूण बसून लुगार मेवतलो. तुका भावार्थ आसलो तुका आनंद मेवतलो म्हूण आनी तांतल्यान तूं कितें प्राप्त करतलें. अजाप दिसता दर एका दीस आमी कितलो भावार्थ उजार करता ती एका दिसाक. आनी कित्याक आमकां इतलें कठीण लागता देवाचेर विस्वास दवरूंक. तें चड उमेदीचें. दर पावटी तूं कोदेलीर बसतोस तुका विस्वास जाता की ती तुजें वजन दवरतली. आतां पळय हांव बसन म्हणिना ओ देवा हे म्हजें वयर कसलोन पडना जाल्यार पुरो ना. तें हांव आदींच कोरिलीन बसल्या पुरे हांवें ती तपासूंक पासून ना. ती एक कोदेल बसपाची म्हणटो जावं बसली कोदेलीर. आयज रात्री हांव आयली आनी म्हाका विस्वास आसलो की हे माचेर हांवें म्हज्यो वस्तू दवरल्या त्यो ती सांबाळटली. तूं भावार्थान सगलो वेळ चलता. दर पावटी तूं मोटरान भायर ट्रॅफिकान वेता तूं भावार्थान आसल्यार बरो. दर पावटी तूं तुज्या एका तरणाट्याक इस्कॉलांक धाडटा तुवें भावार्थान दवरल्यार बरो. तर आमकां भावार्थ आसा. हांव भावार्था विशीं फाटल्या कांय म्हयने अभ्यास करता आनी म्हाका दिसता खरेपणी खेरीत बुन्यादीक विशय आसात जे आमी अभ्यास करूंक गरज आनी आमकां सगलो वेळ उगडास करूंक. पावलून लोकांक सांगलें की तो केन्नाच थको ना म्हूण तांकां बोगोर हीच वस्त सांगूंक. कित्याक ते तांचो भावार्थ पोवट जागयता आनी त्या भागांनी तांचो भावार्थ जागो करता. तर तुमी आयज येवन जर हांव हांगा आयज रात्री येवन म्हटल्यार तुमी कितलीं जाणां घुसपल्यान 100 आनी हात वयर आचपाचे हजारांनी न्हय. म्हणटोच म्हज्यान तुमकां फकत म्हणून येता तुमी घुसपल्यान तर तुमी भावार्थान चलोनात. तुमी घुसपल्यान त्या भागांनी तरी न्हय. कित्याक तसो तूं देवाचेर विस्वास दवरता घुसपा गोंडोल वेता. कित्याक जेन्ना तूं देवाचेर भावार्थ दवरता गरज ना तुका आनी कित्याचेर तोजवीत करूंक. आनी तसो तूं बंद करता हे वस्तूचेर तोजवीत करच्याक तूं आनी घुसपना. सो हांवें म्हटलें तर तुमी कितलीं जाणां घुसपल्यान. आमकां जाय ते हात वयर गेल्ले दिसपाचे. पूण आमी जर चिंतेस आसा जाल्यार जेरूल आमी भावार्थान ना. आतां हाची म्हणून न्ही की आमकां देवाचेर भावार्थ ना म्हूण. पूण ह्या सुमारान म्हाका तुमचे लागीं आनी कित्या वयर उलोवंक जाय. म्हाका तुमचे लागीं फकत भावार्था वयर उलोवंक नाका. दर मनशाक भावार्थ आसा पूण म्हाका तुमचे लागीं तुज्या भावार्थाक सुटका दिवपाचे विशीं उलोवंक जाय. पूण भावार्थ एक मजबूत ताकद जी वस्तू बदलता ती वस्तू कोत. भावार्थ एकूच वस्त जी तुका देवाचे शांतीन हाडूंक शकता.
ती खरी चड कुरपेची सुवात तूं आसूंक. कित्याक गरज ना तुवें वस्तू वयर चिंतप करूंक, गरज ना तुवें तोचबूत करूंक वस्तू बदलूंक ज्यो तुवें आदींच तोचबीत केल्या बदलूंक मिलियन पावटी आनी तितलो तूं तोचबीत कोत्ताय त्यो बदलूंक. तितलोच तूं निराशी जावंक पाताय. कित्याक फकत तूं म्हणटाय बरें देवा हांव भावार्थांत सोडटा, तूं तें बदलूंक जाय. कितलीं वर्सां हांव निराशी जाल्ली ना बदलूंक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक आनी म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हाका बदलूंक. ओ कितलो आर्गा म्हाका मेवला गोमतोज की फकत देवाच्यान मनशांक बदलूंक येता. आनी गरज नासलें हे सगळे वयर वावरूंक. म्हाका खूब विशय स्वताचे विशय आसले वावरूंक. आमेन. आमी ह्या मुद्द्यार कशी पावतात आसोंक असलो भावार्थ जो आमकां देवाचे शांतीन जियोंक दिता. बरें, हांव तुमकां स्वयंबा व्हरतो जाबाब दिवंक सोदिना. हांव तुमकां फकत सांगता सत कितें तें. म्हाका दिसता एकूच वाट तुज्यान दास्ती काडची बंद करूं येता, वस्तू निटायर घालूंक बंद करूं येता आनी लोकांक लागीं कितें आसा त्या विशीं निड्डुकी जावचें बंद करूं येता. सगल्यो उट्टावेल्यो वस्तू आमी कोत्तात. हांव त्या विशीं वयर आनी उलयतलीं की हांव खरेपणी चिंता उतराचो अभ्यास करच्या करून आनी म्हाका दिसता ताचो बरो वेल उपयोग करपाचो आनी मागीर फकत थोकोन आनी म्हणूंक पावसर बरें देवा हांव सुवादीन जाता. चलत ह्या सुवानांत आमी सुवादीन जावचे विशीं उलोवया. हांव सुवादीन जाता. हांवें शेकी आतांच म्हटलें तूं जाणा कितें देवा, तूं जाणो आसलो हांव मेळटोस तुका कितें मेवतलें तें. कित्याक तूं सुरवात जाणो, तूं शेवट जाणो आनी ताचें मोदें सगलें. तूं म्हजो दर एक गुन्यांव जाणो, दर एक म्हजी सीख जाणो, तूं म्हजी दर एक अस्कोताय जाणो, म्हजी ताकूतूय. आनी हांवें आतांच निर्णय घेतला दिसाक 25 फावटी स्वताक चुचुराचेर सोडूंक दिवंक आनी फकत देवाक सांगो हांव कबूल आसा तुका करूंक दिवंक कसलेंय काम म्हजे भितर जें तूं करूंक सोदताय. पूण हांव म्हज्या जिविताचो दर ती सारची ना स्वताक बदलूंक. आतां हाची सोज म्हणून न्हय की हांव कसल्याच शिस्त वा स्वताचो ताबो धरिना म्हूण, पूण खरेंच तुमकां सत सांगता देवाचें उतर आमकां बदलता आनी तो अदीक बरें आसपाचें स्वताक बदलपाची तोच करचे बद्दल फकत उतराची आनीक अभ्यास करूंक आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक ताणें कोचाक जें तें करून कोत्तलो म्हूण. हांवें शेकी निर्णय घेतला. निर्णय घेवप म्हत्वाचें. म्हाका दिसता जायतोच लोक असल्या वस्तूंक येतात आनी ती फकत आयकतात आनी केन्नाच निर्णय घेनात. म्हाका जाय तुमी ह्या सुमारान निर्णय घेवंक. म्हाका जाय तुमी निर्णय घेवंक, देवाक जाय तश्यो वस्तू करूंक आनी मागीर म्हाका जाय तुमी हांगाची वचोंक जाणो जावंक म्हायती घेवन विस्वास ठेवन बागोवन आनी विस्वास ताचेर दवरूंक करूंक फकत जें तोच करूंक सोदता पळय तें तुमी पळयतात. पळयात, हांव हे कोदेलीर बसतोच हांव ताचेर बागवता. देवाक आर्गां. कितलें बरें. कडेक हांव हांगाथान प्रवचन दीत. बरें म्हणजे हो एक चुचुऱ्यांचो नमुनो, पूण एक ल्हानसो नमुनो देवाचेर बागोवप म्हणजे कितें तें सजमूंक. तुमी जाणत, जशें तूं ताचेर बागवता तूं तुजे वेलो भार उणो कोत्ता तुजे वेलो. आनी हांव हेंय सांगता आमी देवाचेर बागोवंक शिकोसर आमकां जिवितांत कसलेंच जैत मेळपाक ना. वाचूया मार्कू 11:22. तर तुमी तयार आसात करूंक भावार्थाचो एक ल्हानसो प्रवास सारकें. तुमी कितलीं जाणां हांव म्हणटा तें जाणो. तुमी जाणो आमच्यान उलोव येता. वय हांव भावार्थी मनीस. वय हांव भावार्थाची इगोर्जेन वेता. भावार्था विशीं म्हजे लागीं पुस्तक आसात. वय तर तूं कित्याक दास्ती काडटाय, कित्याक घुस्पलां, कित्याक नोसाय जाल्यार कित्याक उचांबोल. तूं जाणो आमचे कडेन कितें आसा ताचो केन्नाच बरो उपयोग करिनात. देवान म्हाका दिसता डिसेंबरान खंय तर हाचे वयर म्हजे कडेन भासाभास केल्या. आमचे दिवपा वयर आनी ताणें म्हटल्यार तुका दिवपाची संवय जाल्या, तुका एक दिवपाची संवय जाल्या. तुमी जाणा दिवप हे बरे संवय म्हूण. पूण आतां आयकता म्हाका कितें सांगलां तें. तुका दिवपाची संवय आसा पूण तूं दिवपान तुज्या भावार्थाक सुटका दिना. आनी जेरूल तूं जाणा जेन्ना तूं दिताय तुका आशिर्वाद मेवता, पूण आनी एक दर्जो तुज्या चडू येता. तर एक पावट तूं दितोस तूं तुज्या भावार्थाक सुटका दिता. आतां देवा हांव दिता तुज्या उतराक पाल दिवन आनी हें हांव विस्वास दवरता तुका करूंक.
तुम्ही पळयतात एकाच मिनिटान 3 वाटो तुज्या भावार्थाक सुटका दिवंक. आयज रात्री आमी 3 खबर कोत्तेले त्या विशीं. कितलें सोंपें. तुका एक मेळ्ळो जर तुजें जिवीत बदलता, मागण्या उद्देशी, म्हणपा उद्देशी, कोरण्या उद्देशी. जे तूं मानताय देवाक जाय म्हूण तुवें केल्लें. तूं तुज्या भावार्थाक सुटका दिताय जेन्ना तूं खरेंच मागणें कोत्ताय, जेन्ना तूं मागणें कोत्ता खऱ्याच भावार्थान तुका सुटका मेळटा भावार्थाक. तुमी कितली समजतात भावार्थ चलना ना तुवें तुका सुटका दिल्या बगर. फकत तो आसून कसल्याच फायद्याचें न्हय. तुज्यान बँकान दुडू आसो येता, तुज्यान उपासी मरो येता. तुज्या फ्रिजीन देंवोन आसोय न्हय तूं भुकेता. तुज्या काबडान कोट आसुनूय तूं भायर गेल्यार थंड जावं येता. तर कितें आसुनूय गॅरंटी ना की तें तूं उजार कोत्तलो म्हूण. आनी एक खात्रीची वस्त नकली तुजे लागीं आसा तीच दुखेस खबर आमचे जायते क्रिस्तांवांची. ती कोण तांकां सांगोना तांचे कडेन कितें आसा तें. म्हणटच एक वस्त जी म्हाका करूंक जाय तुमकां सांगूंक आयज राती तुज्या हेदेरपणान कितें तें. आनी ती न्हय एक वस्त जी तुवें आपणाक तोजवीत करूंक जाय. तुजे कडेन आसा. गरज ना तुवें तोजवीत करूंक देवा सवे सारको रावंक. तूं देवा सवे सारको आसा जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता उद्देशी. आनी जर तूं तें सत मानी जाल्यार त्या स्थिती वरवीं देवाच्या विस्वासान तूं आनिकूय सारको वागतलोय. कित्याक तूं तुज्या लागीं ना. तुजे लागीं ना तें तुज्यान दिवंक जाय ना. देखून चड म्हत्वाचें देवाचो मोग तुज्या जिवितान घेवंक. कारण तुज्यान तुजो मोग आनी दुसऱ्यांचो मोग कसो करूं येता. सो तुका देवाचो मोग ना जाल्यार तुज्या कडेन ना तें तुज्यान दिवंक जायना. काकूत आनीक एक बरो नमुनो. जर तुका देवाची काकूक मेळना पूण तूं स्वताचे निश्ठूर आनी कडक आनी कायदे नासारा दर एक पावटी तुवें कितें वायट केल्यार तूं तुजे चुकीक तुकाच सजा दिता. आनी आमकां वाटो आसत आमकांच सजा दिवंक आमचे चुकीक. आमी जायतोच आनंद सोडून दिता कित्याक आमी चिंतात आमकां फावो न्हय म्हूण. पूण जेन्ना तूं देवाची काकूत घेवंक शिकताय तुजें काळीज मोवाल कोत्ता. आनी तूं आनिकूय दयाल काळजाचो जाताय दुसऱ्या लोकां सवें. कित्याक तुका थावें जाता की देवान तुजे सवें काकूत दाखयल्या. तर चड म्हत्वाचें जाणो जावंक आमचें कितें पळय तें. आनी म्हाका जाय तुमकां शिकोवंक एक मातसो उंच तळसो उलोवपाचो भावार्था विशीं. कित्याक आपोस्तल पावलोन म्हटलां हांव स्वता जियेना पूण क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आनी जें जिवीत हांव आतां जियेता हांव भावार्थान जियेता. भावार्थान. तर ह्या भावार्था उद्देशी आमी राज्यान प्रवेश कोत्तात. तो भावार्थ आमच्या सोडवणीचो. तोच तो पयलो भावार्थ आमची पातकां बोगसूंक. आनी ती एक सुरवात. पूण म्हज्या देवाक कितलें बरें जिवीत आमकां मेळोंक शकता आमी भावार्थान जियोंक शिकल्यार. म्हाका इतलेंच सत मानूंक नाका की एक दीस हांव मोरतो स्वर्गार वेतेली म्हूण आनी सुसेगाद जियेतेली म्हूण म्हज्या वोट घरांत आनी खुपांनी उफेतेली म्हूण आनी मागीर आनी इतलो वेळ हांव हांगा आसा तो फकत दूख आनी संताप आनी कोश्ट आनी दोलदीर तोजवीत करूंक जियोंक जेजू परत येसर. ते बाबतीन हांव खूब थकल्यां. बरें आयज तूं कशें सिस्टर. बरें हांव जोबरशी ना हें म्हज्यान सांगूं येता आनी म्हजेर व्हड भार आसा. बरें मागीर गरज तुज्या सांगाता कोणपून बसोंक जो संवसाराक बरो वळखता आनी तुका थोडी शिकोवन दिवंक. कित्याक आमी सगलो वेळ चिंतेत जावची गरज ना. बायबल म्हणटा आमी तकली आनी न्हय शेंबडी वयर आनी न्हय खाला. आनी आमकां क्रिस्ता उद्देशी जैत फावो जाला जो आमकां दर दिसा घोटाय दिता. आनी जर आमच्यान केन्नाय सजमो येता भावार्थाची किंमत कितली ती आनी भावार्थाच्यान वस्तू रोचू येता आनी वस्तू बदलो येता आनी पर्वत कोशीन काडटा आनी प्रश्न सुटयता. आनी म्हाका तें गीत आवडटा. म्हाका दिसता मार्टीन तुवें तें गीत बरयलां तें गीत म्हाका आवडटा. आनी तो म्हणटा तूं जाणोय आमच्यान आमचो भावार्थ सोडून येजो. आनी हें की म्हत्वाचें. हें चड म्हत्वाचें. तूं तुज्या भावार्थाक सुटका दिता हाची म्हणून न्हय सगळें वूश करून बदलतलें. केन्नाय तुका सत मानचें पडटा. तुवें धीर दवरचो पडटा. पूण देव विस्वाशी आनी कोणूय जाणो देवा सांगाता खूब वेळ चालला तें जाणो देव विस्वाशी. तो तुका जाय तशें करपी न्हय तुज्या वेल्यार पूण तें तो कोत्तलो.
त्यो आमकां एकटा हाडटलो आनी जो तो आमकां खंयच्यातले पूण निवारिना तो आमकां शक्ती दितलो ती वाट टांकूंक आनी ती वाट टांकूंक तो अंधार आसो केलो. हालेलुया. मार्क 11:22. आनी जेजून जाप दिली देवाचेर भावार्थ दवरात सोदांच. आतां आमच्या हांगा बंद करून उरलेली रात हांगा वयर प्रवाचून करूं येता, कारण गरज ना तुवें असोच भावार्थ आसोंक वो तूं संकश्टान सांपडटोस, पूण सोदांच देवाचेर विस्वास आसोंक जाय. रोमकारांक 1:17 वो एक व्हड ग्रंथ. थंय म्हणटा बायबलींत आमी सारके आसा हाचे वयर शिकतात, जी आसा सारकी सोयरीगोत देवाताय, सो आमचो भावार्थ वाडोयत वेता. हें म्हाका आवडटा. थोडो भावार्थूय आसा आनी व्हड भावार्थूय आसा, आनी तुजे कडेन आसा त्या प्रमाणे तुजो भावार्थ वाडटा. देखूनच हांव म्हणटा की केन्नाय तुका थोड्या वस्तूचो फुडो करचो पडटा. तूं शिको पर्यान देव कितलो महान तो आनी तूं कितलो महान तो ताचे विने. हालेलुया. सत म्हटल्यार हांव तुका सांगता, ल्हानवी कांय नासतना तूं केन्नीच चड जोयत मेळपाक ना. भावार्थान चलोंक तोजवीत केल्यान, कारण तुज्यान शिकोंक पात येवंक जायना जो तूं आजुनूय तुजे लागीं घडटा म्हूण चिंतल्यार. म्हजे विने जेजून म्हटलां तुज्यान कांयच करी नेजो आनी खरेंच कांयच ना. आमेन. हांव असल्या जोम्या फुडें उबी रावल्या ओजार पार्टी, आनी हांव हांगाच केन्नाच वयर येवंक ना चिंतून की सगळें सारकें जातलें कित्याक हांवें आदी केलां म्हूण. हांव देवाक पयलेंच स्पश्ट सांगता की हांव जाणो तो म्हाका एक सहयोग दिता म्हूण, तो ताच्यान आनी कोणाक दिवंक जातलो, आनी हांव खुशाल तो म्हाका हें करूंक दिता म्हूण, आनी हांव जाणो म्हज्यान ताचे विने करी नेजो म्हूण. आनी म्हाका तुमकां सांगू दी, तुजी चाकरी कसलीय जावं, ती जावंक नाका प्रवचन वो सेरमांव दिवपी, म्हाका पडोंक ना. तूं सुलभ साप करताय जाल्यार उदरपोस करूंक गरज तुवें देवाचेर पात येवन तें सारकें साप करूंक आनी खुशाल मनान करूंक. देवाचेर भावार्थ दवर सोदांच. खरेंच हांव तुमकां सांगता, जो कोणूय पर्वताक म्हणटा न्हय जो पर्वताचेर चिंता, वो पर्वताक पोलेता, वो तारकार कोत्ता, पर्वताची खबर करता, पण जोनीक पर्वताक म्हणटा उठ आनी वच दर्यांत पड. आपल्या काळजान दुबाविना, पूण सोत मानता जे तो म्हणटा ते घडटले म्हूण, ते ताचे सवें जातले. ह्या पासत हांव तुमकां सांगता, जे कितेंय तूं मागण्यान विचारताय, सोत मान विस्वास कर दवरून तें तुका मेवलें म्हूण, आनी तें तुका मेवतलें. देवाच्या दोंड्यान तुवें मेवच्या आदीं सोत मानूंक जाय. तुका तें मेलो ना तर सोत मान तुका तें मेवलें म्हूण. हें करूंक भावार्थाची गरज ना. तुमच्या मदल्यान एकानूय बसका मेळपाक भावार्थ दवरूंक नाका, कित्याक तुका मेवल्या, तुका हांगा हांव आसा म्हूण सोत मानूंक जाय. तर एक पावटी आमकां कितें मेवतोच आमकां आनीकय सोत मानपाची गरज ना, पूण एक वेळ आसता जेन्ना आमी कितेंय पूण मागतले हांव आमच्या भावार्थाक सुटका दिवन. हांव मागता तो एक भाग तुजो भावार्थ मेकलो करूंक, तेन्नाच गरज आमी म्हणत रावंक. आनी सोत मानतात देव कोत्ता तें न्हय तें मागोंक उपरांत तें केदींच मेवचें ना जाल्यार परी उरोवंक. आमेन. तुका कशें दिसपाचें तूं एका भुरग्याक म्हटल्यार तुजें येवन म्हटल्यार माय म्हाका एक मोच्याचो पार जाय, आनी तूं म्हणटाय बरें हांव तुका बेगीच व्हरोन तें मोचें घेवन दितां. तुवें ताका केन्ना सांगूंक ना तुवें अपेक्षा दवरता ती तुजेर विस्वास दवरतली म्हूण, वेळ पावतोच तूं तांकां दितलें म्हूण. आतां तुका कशें लागपाचें जर ती फुडल्या सुमारान घरा भोंवतणी बोरल्यार म्हाका केदींच मोचें ना, म्हाका दिसता म्हजें उरलेलें जिवीत बेश्ट्या पांयांनी वेचें पडटलें. ओ म्हाका मोचें जाय, दुसऱ्या भाशेन म्हजे लागीं केन्नाच आसचें नात. हें आमच्यान आमच्या भुरग्यां थंय सजमोन बरो येता, पूण देवाच्या सोयरी गोतीन कित्याक सजमोंक जायना? तूं ताका सांगता तुका कितें जाय तें, आनुकी व्हड जो तुज्यान ताका ग्रंथाचो आस्रो दिवं येता, जो तुका ग्रंथाची फावो ती म्हायती आसल्यार. आनी जोर आनी कांय ना, जोर फकत तुका उतर म्हणटा तें बरें म्हज्यान तुजे लागीं म्हाका गरज तें मागो येता, आनी मागीर म्हणत राव की तूं जाणोय तें वाटेर आसा म्हूण.
सच सांगल्यार म्हज्यान तुका सांगता जोर माय थारायल्यार ते भुरग्याक फुडल्या 2 सुमारार शॉपिंगाक व्हरोंक पूण 2 पावटी भुरगें पासार जाता आनी माय म्हणटा हांव जाणो माय तूं म्हाका बेगीनच वतली म्हूण हांव इतली उमेदीन बरलें हांव कितली बरी आवय हांव रावतां खंयच्याय वेळार तूं वतली हांव आपस मारतां 1 सुमार आदींच वतली हांव तुमकां हें सांगता आमी तें सजमो ना तूं जाणोय सोजमोनी मेवली तर आतां मागप आनी मुनप आसा चल आतां आमी पर्वता वयशीं काम कोत्ता आमकां मागप आनी मुनप मेवलां आनी उपरांत तो म्हणटा आनी जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय सोर तुका कोणा बदल कितें वायट आसा ताका बोगोस सोडून दी उडोय वचों दी कित्याक जर तूं दुसऱ्यांक बोगशिना तर देवाच्यान तुका बोगसूंक तुज्या मागण्याक प्रतिपाल दिवन येता तर हांगा आमी कितें करपाचें आसा आमकां आसा मागप मुनप आनी देव तुका दिता त्या विशीं खालती कायेन वागोवंक आतां गरज ना आमी कुडीचो वावर करच्याक तो आमचे कूड विचार कशा वस्तू करूंक जाय त्यो पूण जर हांव कित्याक मागणें कोत्ता आनी हांव गवायकी दिता आनी कांय जायना मागीर देव म्हाका उगडास कोत्ता बरें तूं जाणो तेगा मनशा सवय तूं चडूच चावोन आसा तर वच आनी तें नीट कोर म्हणजे बायबल पासून म्हणटा तुजी देंगी जेन्ना आल्तरा अशी हाडटा जर तूं उगडास कोत्ता की देवाक नोमान कोत्ताना ती देंगी घेवन की तुजो भाव तुजेर राड आसा गरज पासून ना तूं ताचेर रागार जावंक त्यो शांती विशीं इतलो व्हड आसा तो म्हणटा तूं तें नीट कोर बरें आतां राव पयले जे सुवातेर शांती वचता थंय आशिर्वाद आसता जे सुवातेर शांती आसा एकवट आसा थंय आशिर्वाद आसता देवाची शक्ती थंय आसता म्हणटूच गरज आमी कितेंय करूंक शांतीचे दूत जावंक कारण शांतीचे दूत पूट देवाचे तूं म्हणून वय तें सारकें न्हय तुज्यान तें भावार्थान करूं येता देवा तुवें तें म्हटलां करूंक हांव तें कोत्तेली ह्या सुमारान हेंच आमी हांगा करूंक आयल्या देवाचें उतर अशें म्हणटा म्हाका कशें दिसता ती परवाना कशें लागता ती परवाना हांव तें कोत्तेली तुजें उतर सगळेकीन महान म्हाका दिसता वो दिसोन आमी कांयच एक तर आमचो भावार्थाचो अर्थ आमकां मेवता मोगपांत आनी मुनपांत आनी करून जे देव आमकां कोर म्हणटा पळय तें आतां हेब्रावांक 11 आमी थंय वचोंक गरज तुमच्या कितल्या जाणांक गोडेक सांगो येता आयज राती हाची गरज म्हूण आनी ते तुका आदार दितले म्हूण ओ बरें तुमी सगळ्यांनी तुमचे हात उबारूंक ना म्हाका दिसता तोकल्यान तुमकां कितल्याक दिसतात आयज तुमकां हाची गरज म्हूण बरें कोर पोले जितलो बरो तुमचो जबाब तितलें बरें हांव प्रवचन कोत्तां तुमी जाणो क्रिस्तांवपण ओगी धोरूंक न्हय त्यो आमकां सदांच सांगतलो वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय आनी ताणें त्यो सांगतोच आमी त्यो करूंक गरज हेब्रावांक 11 आमकां भावार्थाची सोजमोनी दिता तशेंच कोलोस्करांक 1:4 आमकां भावार्थाचो दुसरोच अर्थ दिता आनी आमी तो पळोवंक जाय आतां भावार्थ एक खात्री सिद्ध करप वस्तूंची जांची आमकां अपेक्षा आसा जावन गोवायकी आमच्यान पळोवन येजो त्या वस्तूंची आमी खात्री तांच्यान आसपाची भावार्थ स्वयंबान कोलो ना ते कोलीत कोत्ता म्हणटो सांतून आमकां सांगता की आमच्यान आमचे उर्बेन कितें मेवता तें दिसती पडचे आदीं आनी तूं ही म्हत्वाची खबर जाणोय जेन्ना तूं खरेंच तुज्या काळजान मानताय तुजे कडेन आसा तें आसा म्हूण तूं खुशाल जाताय तुवें खरेंच तें पळयलां कशें तें निबेल सोद जेरूल आतां जर हांवें तुका म्हटल्यार गेल्या सुमारार हांवें नवें मोटर हाडलां तूं म्हणटाय ओ म्हाका तुजें मोटर दाखय हांव म्हणटा वय म्हज्यान तुका दाखोवन येजो तें म्हज्या बरोबर ना वय जाल्यार हांव सोत मानिना तुज्यान मोटर दाखोवंक जायना तुजे लागीं मोटर ना तुज्यान दाखोवन येजो तुजे लागीं मोटर ना आनी हांव म्हणटा बरें 1 मिनीट राव म्हजे लागीं कागदां आसात आनी मागीर तूं म्हणटाय ओ बरें तुजे लागीं मोटर आसा वो हांवें म्हटल्यार सर कोणें म्हटल्यार तूं जाणा हांवें नवें घर घेतलां तूं म्हणटाय हांव मानिना तुवें घर घेतलां म्हूण ओ वय हांवें नवें घर घेतलां बरें म्हाका तुजें घर दाखय म्हज्यान तुका आतांच दाखोवंक जायना कित्याक तें आतां म्हजे लागीं हांगा ना पूण म्हजे लागीं नवें घर आसा वय ही आसात कागदां म्हज्या घराचीं म्हजे लागीं घर आसा तूं म्हणटाय ओ तुजे लागीं घर आसा बरें
फकत एक खरो नमुनो दिवंक जाय म्हूण बायबल म्हणटा वच तो भावार्थ म्हणटात ते. भावार्थ जावन आसा कागदां कबलातीची, ती सिद्ध कोत्तात, ती गोवाय की म्हजे लागीं आसा जे देव म्हणटा म्हजे लागीं आसा म्हूण, आनी परवाना म्हज्यान तें पळोवन येजो तर म्हज्यान तें हात लायन येजो, म्हजे लागीं तें आसा. बरें, देवाचें उतर म्हणटा हेब्रावांक 11:6, भावार्था विने कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोली देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. असोच मानता भावार्थ आसतना पुरायेन जिवीत जिवंक जायना जे देवान आमकां जोन एकठांक निर्मिलां. आनी आयज आमी तुमचे लागीं उलयतात थोड्या खेरीत वस्तू विशीं, कसो ती ताकद भावार्थाची आमच्यान सुटावी करूंक जाता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.